सोबीत्या मंदिरा सगळे फिरगस कुटा माया मोगा एकवटून भेटयता अर्गा बलिदान बापा तुझ्या घरा सोबीत्या मंदिरा सगळे फिरगस कुटा माया मोगा एकवटून भेटयता अर्गा बलिदान बापा पुता पवित्रत्या भक्तीना स्पंदिता भावार्थाच्या देण्यापासून अर्गामी पाठयता त्यागान मोगान जियेन सदा आदार तुझो मागता सोम्या तुझे पातीन रावता बापा तुझ्या घरा सोबीत्या मंदिरा सगळे फिरगस कुटा माया मोगा एकवटून भेटयता अर्गा बलिदान नितळ काळजान निर्मळ मनान बलिरी भेटयता क्रिस्ता मरण पुनर्जीवन भक्तीन समारंभता भक्ती आमी पातका वळखून कापून तुझी माता दयेन बोगस मन परता बापा तुझ्या घरा सोबीत्या मंदिरा सगळे फिरगस कुटा माया मोगान एकवटून भेटयता अर्गा बलिदान बापा तुझ्या घरा सोबीत्या मंदिरा आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाच्या भावांनी भयणीनो संतोषान आनी उल्हासान एका काळजा मौनाची जावन एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती हजर जाल्या आयची देवस्तुती जेजूचे पवित्र काळीज आमकां मोगान वेंगता म्हणलो संदेश दिता एवकारिस्त जावन आसा पवित्र सभेच्या कुटुंबाचो संभ्रम आनी देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक देवाक भेटोवचें अर्गां बलिदान आज आमी सर्वां एक फिरगस कुटाम जावन आमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्या दैऱ्या इश्टा मंत्रा संगी मेळोवन आमच्या फिरगजेचे पात्रोनाचे पेस आचरण करता ह्या संदर्भी देवाच्या अगणित कृपेन जेजूच्या पवित्र काळजाच्या विशेष सहाय्यान आनी मजतीन आमच्या क्रिस्ती जिवितांत देवान भरपूर मापान ओतुल्ल्या सर देण्या पासत अर्गां दिवंक फावो जेजूच्या पवित्र काळजांत वालची काकुळतानी कृपा आमी बघून हेरांतय दयाळायन आनी एकामेकाच्या संगातपणांत जियोंक सोमी जेजू क्रिस्त आमकां प्रेरण दिवन दी जेजूची जिणी आमकां आदर्श जावन आमचें संवसारी जिवीत क्रिस्ती मावल्यांनी बरोवन फळां बरी जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया पवित्र काळीज ह्या पिरगतचे पात्रोन जावन आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक
एक कुटुंब जावन सगळीं आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या ही भक्त 1671 वर्सां भगवंत मार्गरेट मरी अलाप्वे तिचे थावन प्रारंभ जाल्ली आजुनी सगळ्या संवसारार विस्तरून आसा जेजूस ताच्या काळजामार बात आपले केंद्र जावन आमकां हर एकल्याक ताचे थंय ओडटा कुर्साच्या मरणा उपरांत कडवळ पावसल्ल्या वेळार रगतांनी जर वळोन आपणाचें जिवीत संवसारा बसत भेटयल्लो तसो जेजू आमचे सगळें सदांच हजर आसून आमकां एकवटीत करता सांबाळटा आनी राखता आनी प्रत्येक जावन ह्या पिरगज कुटुंबाक सांगता घालून वेंगता तर हें फेस्त आचरण सगळ्या पिरगज कुटुंबाक सोम्याचें सांगतपण कुटुंबांत सदांच आदाराचें एकवटाचें आनी माये मोगाचें जावन आसूं दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या दिसा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया नितळ काळजान मिसाचें बलिदान पेटोवच्या एक घडीभर आमच्या पातकांची दुखधन आमी आमकां तयार करया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पुतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसार सांगता मनांत वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत हो देव सदांच आमकां मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्त्रा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं आमेन सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा मुसगी आणि शांतिताचा इस्ता संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदित आनी ताच्या परिमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उडास करता ह्या सदां वंच्या झरींतले दैवीक जिवीत आनी तातूंत आटपलेले कुर्पेचें सुभाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फाव कर ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सरीसपोर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो
आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंतराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो. पारक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. इस्रायेलाच्या दोंगराचेर, फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायेलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. ते बऱ्या सरोवाचे सुवातेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायेलाच्या दोंगराचेर पुश्टीक सरोव तांकां मेळटलो. हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो, उलयता तो सरेस्पोर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायेल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीक अनुसरून पोसतलो. देवाचें उतर हें. Serves formoso gowri, kais makaunena. Serves formoso gowri, kais makaunena. Serves formoso gowri. Por muso gowdi kais maka unena paswo soro meltatay to maka vishev dita nishantut kasashi maka to apon vorta muja jivak novyan गटाय दिता. सा पावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, बरोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराड ओतला. कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलो वेळ पावतच खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता ते दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी आतां नितीवंत जाल्या, तर ताचे वरवीं देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तारण जोडटले हांव. तितलेंच न्हय, सुमे जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचे उतार हें. Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्ता त्यावेळी जेजून परिसेवांक आणि शास्त्रांक ही वपार सांगली तुमचे मध्ये कोण तो आपणाक असलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक चुकून वसत जाल्यार बाकीच्या 99 अरण्यान सोडून चुकून गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वचोचो ना तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडता आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक म्हजो चुकून गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंत प्रास पाश्चाताप भोगून जिणी बदललेल्या एक फातक्याचेर सर्ग चड संतोष जातलो देवाचें बुतर हें क्रिस्ता थंय मुगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या लागीं हांवें आतां विचारल्यार कितल्या जाणांनी देवाक पळयला म्हणून सभा रितीची जावप येवंक पुरो संवसारार कोणीय येदोळ देवाक पळयल्लो ना तो पळोवंकय मेळोना पूण संवसारार देवाक पातयेनातलोय कोणूच ना देव आसा देव म्हाका पळयता देवा सगळें हांव जियेता हें हर एकल्याचें चिंताप वारें जाल्यार आमकां तवळ तवळ वळतना कळटा वारें आसा म्हणून पूण देव खंयसर कसो आसा म्हणलें कोणाक कळीत ना पूण तो आमचे थंय आसा आमच्या सांगात आसा पूण आमकां आमचें सगळें दिसता केदाळा आमी आनी एकल्याचें मुखामोळ पळयता तवळ देवाची दृश्टी थंय आसा म्हणून आमकां कळटा कित्याक आमचें मुखामोळां आमचे थंय आसा तीं आमी जावन विसरले न्हय ह्या वळपांनी आमकां अशें म्हणून आमकां आयिल्लें न्हय भागार आमी अस्तित्वाक येत आसतना एक नवेंच रूप घेवन ह्या संवसाराक अस्तित्वाक आयलां जाल्यार तें रूप दिल्लें देवान शिवाय दुसऱ्या कोणावरय साध्य ना ह्या संवसारांत इतले जल्म घेता इतले मरतात पूण हर एकल्याक देव एक नवें रूप दिवन अस्तित्वाक हाडटा आनी हें कोण समजून घेता ताका देवाची वळख आसा देव मानून तूं साध्य आसा त्या पसत आमी भाव भयणीनो क्रिस्तांव जावन आमी पातयेवचो देव जावन आसा त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो देव बाप आमचो रचणार देव पूत आमचो सोडवंदार पवित्र आत्मो आमचो सांबाळणार अशें आमी देवाक दिसान दीस मान करून देवाची ससाई मागून घेता आनी ह्या परी देवा सगळें आमी जियेता कित्याक देवान ताकाच उडाफें करून आमकां कळीत केलां आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान पयल्या वाचपांत एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां पयल्या वाचपांत कळीत जालां देव आमचो सर्वेस्पर एक गवळी कशें एका बकऱ्यांक सांबाळटा तशेंच देव आमचें सगळें आमकां सांबाळटा राखता आनी सोलोन व्हरता आनी हें गवळीपण देवान ताणें जावनच आमचे बसत विंचून काडलें देखून ह्या गवळीपणा मारिफात आमचें जिवीत तो सोलोन व्हरता आनी आमकां सांबाळून व्हरता त्या देखून आमकां ताणें भासावणी केल्या ताणें आमकां एकठांय केलां बऱ्या
सहवासान आमी जिवच्याक तो आमकां पोसता, विश येव दिता, सांडलेल्यांक तो सोदून वेता, वाट चुकलेल्यांक फाटी हाडटा, घायेल्ल्यांचे गाय तो पुसता आनी पिडेस्तांक घट करता. अशें आपणाचें उदारपण ताणें एका गवळ्या परी आमकां दाखयल्लें कळी जाता. आनी तोच सर्वेस्पर देव आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडून जेजू की एक गवळ्याचें मिसांव दिवन आमचें सगळें आसूंक ताणें येवजन घाल्लें. तें येवजन सुमयान जारी केल्लें जावन आसा. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आपणाक साक्रिफीस जावन भेटवणी करन आपल्याच्या भेटवण्या मारिफात सर फांतक्या लोकांच्या सोडवण्या पचत संघटीत सरान एकठांय करन आपलो जीव भेटोवन ताणें आपणाकच देवाक ताच्या खालतीकायेन ओपून दिलो जावन आसा. त्या वरवीं आमी सकड देवाचीं भुरगीं जावंक पावल्या. देवाचीं भुरगीं जावंक पावल्या न्ही. जेजू क्रिस्त ताच्या उदारपणान सक्रामेंतांत आमचे थंय हजर आसा, सांबाळटा म्हणलें आमी जाणा जाता. कशें आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आचरण काळीज जावन आसा. संकेत आमच्या जीव दिवचो आमकां हर एकल्याक काळीज आसा. तें जल्मातावन वावर करता, काम करता, मरण पर्यंत तें काम करता. त्या दाळा तो आमचें काळीज वावर करिना रावता, त्या दाळा आमचो जीव येता. तर जेजू आपल्या काळजान आमकां आमच्या भवट्याच्या प्रेरणान थासो जीव दिवन सोलोवन व्हरता. आनी ही सोलोवन व्हरूंक दिल्ली ताणें जागरण जावन आसा. ताच्याच खडवळ्या आनी उदका मारिफात ताच्या मरणा उपरांत ताचें खडवळ पावशिल्ल्या वेळार संवसाराक ताणें भेटोवन दिल्लें तें काळीज जावन आसा. त्या पसत ह्या काळजाच्या प्रेरणान आमचें जिवीत सोम्या थंय आमी जियेता, सोलोवन व्हरता आनी आमी मानून घेता जाल्यार जसो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळटा. त्या पसत देवाचें उदारपण आमकां विविध रितीन दाखोवन दिलां. काळजाचें भक्तीपण आमकां नव्या तेस्तामेंतांत मात न्हय, पोरण्या तेस्तामेंतांतय कळीत जालां. कित्याक जेरमाया आद्य 31:33 अशें सांगता. ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतालो, उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतालो, तांच्या काळजाचेर तें बरयतालो. हांव तांचो देव जातालो आनी ती म्हजी परज जाताली. तांच्या काळजान तो बरयतालो. अशें देवान सर्वेस्परान केल्लो सल्लो आनी कितें ताणें उसारलें तें जेजू क्रिस्ता मारिफात जारी जालें. आनी तोच क्रिस्त आमकां परत आमचें सगळें आसून त्याच काळजांत एकवटीत करता. तितलें मात न्हय, किर्तनकार 95:8 देवूस इस्रायल परजेक जागरण दिवंक सांगता. मेरीबत तुमी केल्ल्या तशें, अरण्यांत मासांत तुमी केल्ल्या तशें तुमची काळजांत धारून करिनाकात. आमी आमच्या करण्या मारिफात आमच्या अत्रेक ह्या आमी सांगता. एका मनशान बऱ्यो करण्यो, दयाळ करण्यो आनीक सगळें बरेंपण केल्यार हाचें काळीज घालतें आनी उगतें म्हणून आमी सांगता. बऱ्या काळजाचो व्यक्ती. पूण खंयच्याय रितीन ताणें वायट वावर केलो जाल्यार, या दुसऱ्यांक कश्ट दिलां जाल्यार, दुसऱ्यांचें आपशिलां या सोरलां या कितेंय वायट केलां जाल्यार आमी असल्याक सांगता धरून काळजाचें म्हणून. त्या पसत आमचें जिवीत देवा थंय सदांच एकवटी जावन जियोवच्याक आमी बऱ्या काळजाचें जावन जियेल्ल्या वेळार देवाक मानवा सारकें जिवोवंक आमकां साध्य जाता. त्या पसत आमचें फातकी सैम काळजांत आटापून आसता म्हणून आमकां जेजूस सांगता. 15व्या अध्यायान 18 वळींत मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजां तावन उपजता आनीक मनशाक तें मेळयता. कितें मनीस खाता जेवता तें मनशाक मेळयना, पूण मनशाच्या काळजांत कितें भायर येता तें मेळयता.
tensansa खोट्यो चिंतना कुनो प्रद्वार वाई विचार सोरी फटसाक्स बासकळपणू मोसर निंदा राग हें सर मनशातय मनशाच्या काळजांत भायर वचचें आनी ह्या वेळार आमी जागरण सजय आमच्या भावार्थाचें जागरण आमी करता जाल्यार आमी खंडीत जावन काळजांत वायट येवंक आमी सोडिना भागार आमी वायट जाता बदलावण जोडूंक आमकां साध्य आसा असलें बदलावण आमी प्रत्येक तरान ह्या बेस्ता दिसा आमच्या लागीं विनंती कर मागया कित्याक सोम्याचें काळीजच बोळ्या आनी कालत्या काळीज आमचे थंय आसा करूंक आमी प्रत्येक तरान मागया आमकां आमचे थंय सभार फुटी रागाचे ओडणे येतात राग मनशाक केदाळ येता म्हणलें सांगूंक जायना एक दृश्टांत जाल्यार एका कुटुंबांत एक बापोय आवय आनी एक पूत तेका मात्र आसली आनी बरी शिकपी मनशां आनी बरें करून ती जियेन आसली केदाळाय थंय खंताणी घेवन जियेतालें एक दीस कसलेय एक संदर्भार तांकां तांचे थंय राग आयलो बापाय पुताक उलयलो पूत बापाय उलयलो अशें तांचे मदें उलोवणें जालें उलोवणें प्राण जावन ताजे उपरांत उतरां मारिफा तांचे हात मुखार गेले आनी थंयसर कितें आसा तें ताणें उबारून एकामेकां मारून सुरू केलें आनी एकल्याक घाय जालो एकल्यान सांगलें हांव पुलीस स्टेशनाक वता आनी एकल्यान सांगलें हांव आस्पत्रेक येता म्हणून तो वळत ताची आवय म्हजे सुशी म्हणूं लागली पाद्रापा अशें अशें घडटा कालें कितें तांकां आपय पळय हांव विचारलें आनी आवय आनी पूतो लागीं येवन बसून उलोवंक ताणें प्रारंभ केलें हांवें सांगलें आमकां सायकोएनालिस्ट कार्ल रोजर म्हणटा एवरी पर्सन बॉर्न इन द वर्ल्ड इज गूड अँड पोटेन्शियल आमी सकड बरें त्याच परी तुमी सकड दोगांय तेगांय बरींच तुमच्या रागाच्या प्रभाव अशें जाला देखून तुमी हो रागाचो प्रभाव दुसऱ्यांक कळीत करीत म्हणना तुमचे थंयत तो समाधान करून खाण घेत त्या देखून पयलें तुमी विचारा म्हाका कित्याक राग आयलो ह्या रागा वरवीं आमकां इतलो देसपट जाल्यार ह्या रागाक हांवें कसलो पर्याय दिवेत हेंच ताणें इल्लोसो वेळ इत्यात करून पळयत आसतना तांकां कळीत जालें आमची चूक जाल्या वय पूण चूक एक आमकां देवच बक्षिता त्या देखून ताणें एकामेकाक बक्षिलें आनी राग येता म्हणटा आसतना आमी विचारूंक जाय कित्याक म्हाका राग येता रागाचो एक विशेश गूण कितें म्हळ्यार ताका सावल घाल्ल्या वेळार मात्र तें आमच्या मतीक येता शिवाय ना जाल्यार येना त्या पसत आज मस्त संगती रागान घडटात जाल्यार ह्यो आमच्या उणेपणा वरवीं त्या देखून आमी देवाक त्या वेळार उलो मागता देवाची खाकुळत आमी मागता आनी क्रिस्त आमचे सवय आसूं ताची खाकुळत आमी मागता जाल्यार असल्या संगतींत आमकां भायर येवन समाधानाचें जिवन जिवंक साध्य आसा दुसरें आमी आमचें काळीज भोगसाण्याचें काळीज जाय एक विशेष दाखलो दिवंक जाल्यार एक फुटी एक भाव आनी भयण म्हजे सशी येवन आपल्या भावा विशयांत सांगूंक लागली आमचो भाव आमच्या कुटुंबांत मस्त विभाट करता मस्त सांगून दिवन आमकां मस्त जाणांक कश्ट जातात तुमी ताका ताच्या कामांत काडीचय म्हणून पूण हो विशय परत आमी विमर्श करून पळयचय म्हणून तांकां धाड त्या ताच्या भावा लागीं उलयता आसतना ताका आयकळीत जालें वय संगती तशेंच पूण ह्यो आमी कश्यो समाकन काणगे परतून ताची भाव आनी भयण आयली ताका कसले म्हणी शिक्षा दिचे फादर ना जाल्यार तो समाज जावचो ना म्हणल्या एका रितीर ताणें परत म्हज्या लागीं विनंती कर म्हणल्यार तिसरे फावटी तांकां सांगत आपूण हाडल्या वेळार ती भाव आनी भयण म्हणा लागली फादरपा आमच्या भावाचो मोग आमकां आसा आमी ताका बक्षिता ताणें असलें कृत्य आनी मुखार करनातल्या पुरो आमी ताका बक्षिता म्हाका सोगलें कसलें तांचें बक्षणाचो स्पिरीट तांणी थोड्या दिसान जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं मागोवन जोडून घेतलें म्हणून त्या पसत ताचे उपरांत तांचें थंय समाधान जालें हांव चिंता जेजूच्या पवित्र काळजाचें बळ आमकां हर एकल्याक आमी मागल्या वेळार तें मेळटा त्या पसत आमी हर एक फावटी जेजूच्या पवित्र काळजा जाली आमकांच भेटवणी करूंक प्रारंभ करता जाल्यार आमकां कळीत जाल्ल्या प्रकार केदाळा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करता आनी भेटवणी करता
तसो जेजू ताज्या उदारपणान आमकां सांबाळटा. त्या देखून आमी गजेंत सांगता आसल्या वेळार आमचे जिबेत सर्वांक बरेपण जावच्या परी आमी सांगता मेळोन कसलो वावर करियेत. सभारितीच्या वावरा मारिफात आमी एकामेका आधार दिवंक साध्य जाता. एक दीस एक याजक मार्गादेकेंतल्यान ताज्या वेहिकलार पाशार जातना एक थंयसर बोकलेक एकलो फोडुल्ल्या मनशाक पळयलें आनी याजकान थंयच पयसून ताचें वाहन रावयल्यान लागीं पळयतना तो मेल्ल्या बरी ताका दिसलो आनी ताका लागीं सरून की कसलें याजकान गुरकाराक फोन करून सांगलें आरे अशें आसा हांवें कितें करियेर ये म्हूण सांगून गुरकार आयलो थंयसर ताणें पळयलें. आतां आमी ताका बचाव करच्या खातीर पुलिसांक कळीत जाय पडटा नाजाल्यार वेहिकल ताज्या वयल्यान वचत जाल्यार खंडीत जावन तो वाचोवंक साध्य ना. तें म्हणटाना एक स्त्री ताणें पाशार जाली आनी तांच्या लागीं विचारलें हें कित्याक तुमी हांगा हाडे थंय एकलो मनीस पडला. तें जाल्यार हांव येता आनी पळयता तो जीव आसा गी म्हणून. पयलें ताका थापुडलें ताजें खंयचेंय लक्षण नातलें. परतून ताका वमतो पडल्या उदारें घालें थंयसरी तक्षण कसलेंय वांचें लक्षण नातलें. मागीर ताचो हात धरतना नाड आसा म्हणून कळी जातात. थंयसर लागीं आयलो की युवक ही सांगता मेळोन तांणी दोगांनी ताका बोगलेक धरलें आनी ताज्या तोंडाक उदक मारलें. उदक मारतच ताका स्पश्ट आयलें आनी थंय आयिल्ल्यांक वळख जाली. इल्ल्या वेळान ताज्या घरची येवन ताका आपोवन व्हरून गेली. आमकां हाच्या मारिफात कळी जाता आमी सकड सांगता मेळोन एका रितीन आनी एका रितीन आमचो वावर संघटीत तरान जेजूच्या काळजाच्या प्रेरणान भक्तेन करता जाल्यार कितेंय आमी जोडूंक आमकां साध्य जाता. त्या देखून आमचो वावर भक्तेचो वावर जावन जियोंक प्रत्येक तरान आज ह्या फेस्ता दिसा आमी एक दृढ निर्धार करया. त्या वरवीं जेजूच्या पवित्र काळजाच्या कोण सर आराधन करता तांकां तांच्या जिवितान गरजेची कृपा तांकां हांव दितलो म्हणून जेजूच्या पवित्र काळजा मारिफात आमकां कळी जाता. तांच्या कुटुंबांनी शांती समाधान हांव भरतलो म्हणटा. तांच्या सर कश्टांक आतां वेळार तांकां हांव बुजयतलो म्हणटा. हांव तांच्या जिविताच्या आनी प्रत्येक तांच्या मरणा वेळार रक्षण दितलो म्हणटा. तांच्या जिणयेच्या सर कामाचेर धाराळ आशिर्वादां हांव ओततलो म्हणटा. फातकी म्हज्या काळजांत काकुळतेचो सागराचो अनुभव तांकां हांव शिकयतलो म्हणटा. निरासक्तेचे आत्मे सत्तेन भरतलो म्हणटा. सत्तेन भरलेले आत्मे बेगीनच संपूर्णकाय जोडूंक पावतले म्हणटा. म्हज्या पवित्र काळजाचें रूपणें तुमी खंयसर दवरून मान करतात की ते सगळे जागे हांव बेसांवांनी भरतलो आनी आशिर्वाद करतलो म्हणून आमकां कळीत करता. धारून काळजाचे फातकांचें काळीज बदलूंक ह्या जगांक हांव सत्तेन भरतलो. तांची फातकां हांव ह्या जगा मारिफात बक्षितलो म्हणलें आमकां कळीत करता. हे भक्तीपण कोण विचारता की तसल्यांची नांवां दिवन सस्नाक म्हज्या काळजांत हांव लिखतलो. हें सर जेजूच्या पवित्र काळजा मारिफात बरेपण करून सदांच तो जेजू आमकां मध्यस्थ जावन आमचें सगळें आसा. आमचो केंद्र बिंदू जावन आमच्या सक्रामेंत काल आसचो जेजू सदांच आमकां राखता. ह्या पिरगजेंत हांगासर येवकारिस्तान सदांच तो आपल्या उदार काळजांत आजार आसा आनी विगारा सवें आनी विगारा उरल्या ह्या जगा सवें तसो जेजू आमकां मेळटा आनी ताज्या सांगतपणान आमी भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक आदार आनी कृपा मागया. आनी हें भाग्यवंत ह्या पिरगस कुटुंबाक सदांच हर एकल्याक लाभो दी. बरेपणूच तांकां लाभो दी. पिडेस्तांत हांव निवारण मेळों दी. वायटांत हांव निवारण बरें जिवीत समाधानाचें जिवीत संतोशाचें जिवीत हर एका कुटुंबाक फावो जावं दी म्हूण मागया. वर्ताची उसाळणी आमी करया. तां देवाक सर्पदर बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संबलो आमकां मर्यादाम जल्मलो. पावस पडले ताका ताणें कसुसले ताका कुस्सा जडलो. तो मेलो आनी ताका आनीकय पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो.
सर्गा सोडलो सर पदवीधरा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंयतान जुंयानी मेल्ल्यांची मनसुब करूंक येतलो सद्भंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बापूत आनी पवित्रत्मो आपल्या पुताच्या उदार काळजा मारिफात आमकां सदांच राखता आनी सांबाळता आमच्या गरजां पावतातच आमी आमची मागणी ह्या वेळार सगळींच्या बापाक उलोवमान मागया. सिर्गींच्या मोगाळ बाप्पा पवित्र सभेचे मुखेलपण चलन वरच्या सर मणियरांनी आपल्या तब्येन असच्या परचे बवर्तान बघून पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तांकां बर म्हूण मागता. जावा बाप्पा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आय. सर सरकारी आणि राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणे आपल्या परचे खातीर वावरून ह्या दिसांनी सुमेस्तांक शांती समृद्धी हाडूंक तांणी वावरिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजींतल्या सर भुरग्यांक युवा जनांक काजाऱ्यांक आनी प्रयास्तांक तुज्या गोपांत घे. आमी सर्व आनी आमच्या भवार्थांत थीर रावून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक खरे साक्षी जायचे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडे वरवीं कश्टांतल्या आमच्या भाव भयणीक पाव आनी तांचे सक्री करतल्यांच्या मोगान आनी क्रिस्ती भवार्थाचे सक्तेन तांचे कश्ट हालू कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर करच्या तशेंच मिसांव गांवांनी वावरच्या सर मिशनरींक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तुजो बळवंत आदार लाभय. तांच्या हर एका मेटांनी तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हजर जाल्लेल्या आमी सुमेस्तांनी भगवेनपणाची जिणी जियोंक आनी तुजी खुशी जारी करूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे माग आमच्या खासगी रादे बसोत मागया प्रत्येक जावन कुटुंबाच्या हिता बसोत सर कुटुंबांनी जेजूचें पवित्र काळीज हजर आसून तांकां समाधान एकवट लाभ दी म्हूण मागया. पिरगज कुटुंबां बसोत पिरगज छाबीगारा बसोत आनी ताच्या सहायक आनी हजराच्या उरल्या सर ह्या जागा बसोत धार्मीक भाव भयणी बसोत ह्या वेळार आमी मागता आसतना तोच पवित्र काळजान बरलोलो जेजू सर्वांक ताच्या कृपेन बरो उदारपणां राखून उरोवंक मागया. सर्गींच्या आमच्या बापा ही आमची प्रार्थना आमी तुका भेटयता तूं स्विकार कर आनी आमच्या गरजान पाव अशें आमी मागलें तुज्या उदारपणान सर्वांक लाभोंक क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं. जिवीत तुका सुखान दुखान घे दयाळ बाबा घे मोगान आमकां. जिवीत तुका सुखान दुखान. सर बेचिक या भुरग्यांची जिणी नंदन कर. उडो गोवांचो वायदा कांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो. घे दयाळ बाबा घे मोगान आमकां. जिवीत हे तुका सुखान दुखान. घे दयाळ बाबा घे मोगान आमकां. जिवीत हे तुका
भाव भयणी तुमचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. भोव घाळ बापा तुझ्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावतो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या असतकायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमकां अपराधाचें बोगसणें फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पुत्रधरांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितिसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबरलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या काळजांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जर. सोडवणेच्या झरेंत संतोशान तान भोगोवच्याक आपल्या विंचलेल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशाक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सजीवानी पवित्र जाता. उदेंतिताम अस्तंत्य पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणीकच्याक हे काश्या जातून जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारभता. तो पाराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. हे म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वार रावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतां सोसल्या कश्टां मरण असो तुझ्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सुडल्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका भिडयता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या आपुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कुडो आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत कुंवार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभविरक्त साक्षांच्या आणि सुमेस्त भक्ता संगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आणि पिटर पॉल आमच्या गवळी बाबाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवड्या आणि मनेऱ्या बराबर ह्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसरी तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांशी पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताई एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तान मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासणाक दादुशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर्वेस्परा सर्वायथांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचेणे भरवशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार खाक उरती सर पातकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटय. Jesus, not just
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतान म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात ओस जेजू देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी देवा आमच्या बापा या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताजे वरी सैब वट्टो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सशी आमकां अदीक अदीक वडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवें तो करन्स जियेता म्हूण वळखून मोगान ताजी साकरी करूं आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी जेजूच्या पवित्र काळजाते म्हज्या मोगाच्या ह्या जाकांनो धर्मी भाव भयणीनो आनी आमच्या पिरगसगारांनो तुम्हा सर्वांक बरें फेस्त आमी मागता पवित्र काळजा मारिफात जेजू तुमचेर सर्वांनी पिरगसगारांचेर आनी भक्तेकांचेर आपली विस्तार आशिर्वादां वचून दी म्हणून आमी मागता फाटल्या वर्सा जेजूची दया आनी कृपा आमचे धराळ मापान वाडल्या ह्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिता ह्या संभ्रमांत भागीदार जावंक आयिल्ल्या सर याजकांक धर्मिकांक पिरगसगारांक सैर्यांक आनी भक्तिकांक सहायक विकार बाब विलियम प्रिन्सिपल बाब जॉरामू आनी फादर दिपाक आनी हांव परत येपडी बरें व्यस्त मागता ह्या संभ्रमाचो प्रधान याजक जावन आयिल्ल्या भोवमानादीक बाब जोसेफ कार्डोजा विगारवार हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बोवा पुरबायन हे मीस पेटयलां हेरता बरी संदेश आमकां दिला देवची पवित्र काळीज आमकां खरेंच मोगान बांदता म्हणलें ताणें दृश्टांतांत येवन आमकां सांगलां देखून पाद्र्यापाचो आमचे विगारवार बाबांचो आनी पयले फावटी ताणें आमच्या पिरगजेंत येवन हांगासर आयच्या दिसा तांणी मीस पेटोवचें तांकां आमी हार्दीक स्वागत म्हणटा आनी सगळ्या पिरगसगारांक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचो उपाध्यक्ष मनीस लिओ रोड्रिगस आमच्या विगारवार बापांक फुलांचो बुक्को दिवन उपकार बावरता देव बरें करूं बापानो सा भेटवणी केल्ल्या वारड्याच्या ह्या जाकांक पिरगसगार ह्या जाकांक ते कापुचीन ह्या जाकांक आमची पिरगसच्या कार्मेलीत पाद्र्यापांचो आनी हेर ह्या जाकांचो आमी उपकार बावरता विगार बाब बेसिल वासान आमचो सगळ्यांचो उपकार बावडलो
आनी आमकां सगळ्यांक बरें मागलें हांव वाराडेचो प्रतिनिधी जावन आमच्या वाराडेच्या पाद्रापा सवय सर तुमचे सवय तांकां बरें मागता आनी पेस्ताचे उल्हास पटयता फादर बेजिल वास म्हाका पयलें जावन वळखीचो तांचें जिवानंत क्रिस्ताक सगळ्यांक पासारचें हांगा जावन येवकारिस्त जावन क्रिस्त केंद्र जावन ते हांगाचे मिसांव हांगा ह्या पिरगजे मात न्हय सर्वांक सकट कडेन खंयसर ताका विचारता थंयसर तो सदांच क्रिस्त खातीर एवेलेबल म्हणटा केदाळे तांच्या आदाराक वेता तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवार आनी सर याजक भावान ताच्या सवय वावर करतल्या सांगात याजकांक हांव बेस्ताचे उल्हास मागता जेच्या पवित्र काळीज तांकां सदांच आदार दिवन दी आनी अशें तांचे मिसांव सदांच फळां बरीच जावं दी म्हणून मागता फादर तुमकां देव बरें करूं सर तशेंच पिरगळच्या गोळीक मंडळाच्या सांद्यांक आनी सर्वांक उपादेश कार्यदर्शी तांचोय वावरू विविध रितीन पिरगळचे खातीर चलून आसता तांकांय हांव फेस्ताचे उल्हास मागून देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें सगळ्यांक देव बरें करूं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसुन्यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा Mucha mogan sedang seja Bete uso kalzan mucha Mogan seja sedang setuja Jesusnya pebit kalzan Mucha mogan sedang seja Bete uso kalzan mucha Mogan seja sedang setuja Iflo kalto bolo devdu Kalzan nitar nirmol devdu Ka Jesu kalis moche Tuja kalza sage Jesuच्या पवित्र काळजा Mucha mogan sedang seja Bete uso kalzan mucha Mogan seja sedang setuja Putra soe Angkar murid आशीर्वादी जेजू बळ्यांनी घालता काळजाच्या मरेच्या दरुबी काळजा जेजूच्या पवित्र काळजा बगेन कुर्सुचे करगाय आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन